इलेक्शन कमिशनाचो निर्णय आमकां शॉकिंग आसा. सॉरी, कोर्टाचो निर्णय आमकां एकदम शॉकिंग आसा. स्टील नाव इलेक्शन कमिशनाचें नोटिफिकेशन अजूनय काय दिवंक ना. आमी तेजीच खरें म्हणजे वाट पळयताले की इलेक्शन कमिशनाचेर कितें करता काय म्हणून. वी आर इन टच विथ अवर सेंट्रल लिडरशीप, ज्यांच्या कडेन आमी उलयल्या. त्या खातीर लेट अस सी की खरें म्हणजे इलेक्शन कमिशनच्या आमी रिव्ह्यू घेतलो पूर्णता. कोर्टान आशिल्ले ताका सगळें विचारलें. 24 वरां तरी निदान हायकोर्टात दिवपाक जाय आशिल्ली. स्टे जो मागयिल्लो इलेक्शन कमिशनान तो दिवपाक जाय आशिल्लो. पण ज्या पद्दतीन तांच्यांनी दिवंक ना आनी फाटले 3 दीस ही ड्रॅग करीत येयल्या. ताचेर म्हाका उलोवपाचें ना, पण एटलिस्ट 3 दीस हेका लागले. खंय तरी निर्णय पयलीं घेतलो जाल्यार गोष्ट वेगळी आशिल्ली. बट जो हायकोर्टात जो कितें निर्णय दिला तो मान्य करून इलेक्शन कमिशन कितें नोटिफिकेशन काडटा ताचे कडेन आमी वाट पळयत आसा. हांव हेज्या पलीकडे त्या विशयाचेर कांय उलोवपाक सोदिना. बट पुराय पुणेच्या जनतेचे आमी खरोखरूच म्हणजे जांकां जी प्रॉमिसीस दिल्या, आमचो बाब कॅन्डिडेट रितेश आनी आमचे असंख्य कार्यकर्ते सगळ्यांच्या मदीं भोंवल्या आनी आमी फोंडेकारांक जे प्रॉमिसीस दिल्यात 100% जरी इलेक्शन जावंक नासता जाल्यार आमी फुलफील करतले. म्हाका खात्री आहा ताज्या लिडरशिपीच्या सकयल आमी जी कामां हांगासर करता म्हणून प्रॉमीस केला, जांकां सांगल्यात की सार्वजनीक कामां ही सगळी आमी पुराय करतले. आमचो विजय हो खरो म्हणजे निश्चितच आसलो. आमकां खात्री आसली की आमी 3.5 ते 4 हजाराच्या मार्जिनान हे इलेक्शन जिखतले. कारण काल पर्यंत सुद्धा म्हणजे म्हाज्या सहित आमचे तमाम कार्यकर्ते हे फिल्डाचेर आशिल्ले. आज सकाळी पासून सगळेजाण फिल्डाचेर आशिल्ले. भुतावेले आमकां आतां आफून हाडचें पडलें. बऱ्याच जाणांक कळूंकूय ना. बऱ्याच जाणांक सरप्रायज दिसले. आमी सगळ्या जाणांक परत एकदा आफोवन घेतले आनी ताज्या उपरांत निकाल कोर्टाचो निकाल तांकां कळयला. बट आमकां खात्री आसा की फोंडेकार जे आसा ते सातत्यान रवी नायकाचे विजन फुडें व्हरपा खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आतां आसले, नितीशा बरोबर आतां आसले, फुडेंय बी सगळे जे आहा ते भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर रावतले हाजो हांव विश्वास व्यक्त करता. आनी एक आमी दिल्ली प्रॉमिसीस फुलफील करपा खातीर आमी आसा. जे टिका भारतीय जनता पार्टीचेर करता तांचेर म्हाका खरें म्हणजे उलोवपाचें ना. कारण त्यांची हार ही निश्चितच आशिल्ली आणि ते फ्रस्ट्रेशन जावन आता ज्या पद्दतीन उलयतात म्हाका तेजेर उलोवपाचें ना. हांव फोंडेकारांक परत एकदा प्रॉमिस करता तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान जी प्रॉमिस भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिल्या ती आमी फुलफील करपा खातीर आमी आमच्या हांगातले असंख्य कार्यकर्ते बाब रितेश हाच्या बरोबर सदोदीत लोकां वांगडा आसतले हें हांव आयज प्रॉमिस करता आनी म्हाजी दोन सोंपयता. One thing is, since Ritesh was a party candidate, any option left with the party? Since Ritesh is a party candidate, any option left with the party in this? असेसमेंट चालू आसा ऑफिशियली ते इलेक्शन कमिशन पळयतले. तेजेर आत्ता आमी कांयच सांगू शकना. म्हणून म्हणटा वी आर वेटिंग फॉर द इलेक्शन कमिशन नोटिफिकेशन. आमी आतां पणजे वतात ताकाच लागून वी आर वेटिंग फॉर द इलेक्शन कमिशन नोटिफिकेशन. आमी तेजेर कसो कमेंट करू शकतले? आमी कांयच करू शकना.